जीएसटी लागू जाल्ल्याक गोंय सध्या केंद्राच्या लुकसाण भरपाईचेर आसा। वर्सां उपरांत खंय गोंयाक केंद्राची लुकसाण भरपाई लागची ना। कॉम्पेन्सेशन आमकां मेळटा, पण जीएसटीचेर आमची पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑलरेडी एस्टॅब्लीश जाला। म्हाका दिसता एक 6-8 म्हयने लागतले पूर्ण हें येवपाक। नाही, सध्या जो आमी एक्सपेक्टेड टॅक्स आशिल्लो तितलो आमकां मेळटा। कॉम्पेन्सेशन इज एक्स्ट्रा। म्हाका दिसता आनी एक 2-4 म्हयने सगळें तें डिस्ट्रप्शन आहा तें जाग्यार बसपाक लागतलें। आनी 2-4 म्हयन्यांनी कॉम्पेन्सेशन येवपाची वेळ आसची ना? ना, 2-4 म्हयने न्हय, 1 वर्सा नंतर म्हाका दिसना व्हडलेशें आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडत। माय प्रेडिक्शन स्टँड्स दॅट जीएसटी इज गोइंग टू गिव अस बिटवीन 500 to 800 crores एक्स्ट्रा, बट दॅट वील हॅपन ओन्ली आफ्टर प्रॉपर कवरेज, सगळ्यांक कवर केलें। अजून आतां पळय, जुलय म्हयन्याचे रिटर्न्स आहा ते 85% आहा। अजुनूय 15% लोक भरपाचे जुलयचे। द अमावंट मे नॉट बी व्हेरी बीग, बट अजुनूय रिटर्न येवना पूर्ण। सो जशे म्हयने वता तशे इल्ले इल्ले वाडत वतले। सध्या 7-8% वाडला, पण ते इट शूड गो टू अबाउट 20%, देन कॉम्पेन्सेशन वील सीज। बीजेपीचे विधिमंडळ गटाची शुक्रारा बसका जाली। आमदारांच्या मतदारसंघातल्या कामांचे विशय आयले। आमदारांच्या खासा फंडांतल्यान कितली कामां जाली ताचो नेमको आंकडो अजून ना। मुख्यमंत्री म्हणटा 150 कोटींची जाल्या आसुये। फाटले म्हयन्यान तुमी पयलीं रुलींग आनी मागीर ओपोजिशन आमदारांची मिटींग घेतली। पयलीं 15+3 नॉन प्लॅन, मागीर 10 जाता जाल्यार पळय म्हणलें। अशे कितले आमदार येयले आनी कितले कामां क्लेम केल्या? नाही, चालू जाला न्ही रे तें आतां, एका दिसान तें सगळें जायना न्ही। म्हाका दिसता जवळ 150 कोटीची कामाची एक फायनान्शियल क्लियरन्स गेले 150-200 कोटी। डिसिजन उपरांत हय, 200 कोटी पर्यंत गेले आसतले। मोठ्या मोठ्या खात्यांच्या कामांची बिलां फारीक करूंक फाटल्या 9 म्हयन्यांत खंय 1800 कोटी दिल्यात। मध्ये तुम्ही फंड रिलीज करताले पळय, कंटिन्यूच चालू आहा। 1800 कोटी वयर रिलीज जाल्या कितल्या म्हयन्यान? गेल्या 9 म्हयन्यांत, डिसेंबर पर्यंत 1886 crores, विथआउट टेकिंग इनटू कन्सिडरेशन स्मॉल डिपार्टमेंट्स। मेजर डिपार्टमेंटच्या 1886 कोटी रिलीज जाल्या। ह्याच म्हयन्याक जे PWDचे 110 कोटी रिलीज केल्या। देन वी रिलीज्ड अबाउट 22 crores आय थिंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे करीत आहा। जीएसटीमुळे सरकाराक फायदो आला। कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू हे देंवल्यात। आतां आयजूच आमी हिशोब करताले, आमी स्नॉर्कल लॅडर हाडली, जे ती उंच बिल्डिंगेचेर जी आसा पळय आमचे कडेन, तसले आनीक हाडल्या दक्षिण गोंया खातीर। ती इम्पोर्ट जाल्या कस्टमरां। हें जीएसटीचें कन्फ्युजन खंय गेलो आठवडोभर थंय कॅल्क्युलेशन चालू आहा। आयज आमी कॅल्क्युलेशन फायनलायज केलें। वी आर सेविंग 18 lakhs। सरकारी जॉबांच्यो जायराती खंय फेब्रुवारा सावन येवंक लागतल्यो। अजाप म्हणल्यार ह्या बसकेंत खंय एकाय आमदारान म्हादयचेर ब्र काडलें ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय शिरीष कुंकळयकार।